दीस सोमार मेयाची 19 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 14 वळ 5 तावन 18 पर्यंत. शेकी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी आपल्या फुडाऱ्या सांगाता मेळोवन धर्मदूतांक इजा दिवंक आनी फातरावंक तयाराय केली. ही खबर धर्मदूताच्या कानांत पडतच ते थंयचे पळून धांवले आनी लिकोनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शहरांनी तांचे भोंवतीच्या सुवातांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवार्ता परगट करूंक लागले. लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातानूच थोंटो जाल्ले निमती तो केदींच सोलोंक नातलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताका कस्स पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताच्या लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. थवळ तो थोंटो सट्ट करून उठलो आनी सोलोंक लागलो. पावलान केलें ते लोकांच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या लिकोनी भाशेन बोब मान म्हळें, देवच मनशाच्या रुपार आमचे मदें देंवन आयल्यात. आनी बार्नाबासाक ते जेवूस म्हणाले. आनी पावल मुखेल भाशणकार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले. आनी शहरा समकार आशिल्ल्या जेवूस देवाच्या देवळांत पुजा करतालो तो याजक सयत फुलांचे हार घालून नेटयलेले पाडे घेवन दारवाट्या सरशी आयलो. तो लोक सांगाता मेळोन धर्मदूतांक यज्ञ भेटोवचेर आसले. पूण बार्नाबासान आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांच्या जम्या मदें प्रवेशून ते बोब घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानो, तुमी कितें म्हणून अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरेंच मनीस, पूण ह्या कुरड्या देवांक पाटकन अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर रचलेल्या जिवंत देवातय तुमी परता जय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. फाटल्या कालार सर्व परजांक आपापले वाटेन चलोवंक देवान सोडलें. तरी आपूण करतलो त्या बरेपणा वरवीं आपणाचेंच विशांत साक्ष दिनासतना तो रावलो. मोळबारतावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळेन दिवन ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या खणान तुमकां दादोशी करून तुमचीं काळजां ताणें संतोशान भरलीं. इतलें सांगोनी त्या जम्यान आपणाक यज्ञ भेटोवचें आडोवंक तांकां विशेष कश्ट जाले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 115 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 15 तावन 16. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विश्वासीपणा पासत तुका महिमा फावो. तांचो देव खंय आसा अशें म्हूण अनभवार्थ्यांनी म्हणचें कित्याक? श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण अनभवार्थ्याची बोंबी रुप्या भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडयलीं ती. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. सर्गा संवसाराचो रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्ग जावन आसा सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी ताणें मनशाक दिल्लें देणें. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तो पवित्र आत्मो आमकां सर्व संगती शिकयतालो आनी हांव तुमकां कितें सांगता तें सर्व तुमकां उगडासाक हाडटलो. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता.
सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 14 वळ 21 तावन 26 पर्यंत. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजे उपादेश घेवन तें पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान, इस्कारियोत जुदासान न्ही, ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां मात तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो न्हय तें कशें? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही, बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें. माखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमकां उगडासाक हाडटलो. म्हणून प्रवादपणी सांगलो जेजू आज मरणांतलो पुनर्जीवन जाला. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी केल्लो प्रवाद संपूर्ण करता. पुनर्जिवंत जेजू, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं भोगसतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं भोगसशिनात म्हणटा. जेजूचो प्रवाद खरो जाल्ल्या ह्या उतरांनी एका देण्या संगी आनी एक भासवणी लाभली. संवसाराचे रचने वेळी देवान मनशा भितर श्वास फुंकलो. तेच परी जेजूय शिसांचेर श्वास फुंकून घेया पवित्र आत्म्याक म्हणटा. हो आत्मो कितें करतलो हें जेजून येदोळूच स्पश्ट केलां. तो आत्मो शिसांक सगळें शिकयता. जेजून शिकयल्लें शिसांच्या उगडासाक हाडटा आनी जेजूच्या शिसांनी पातकां भोगसूंच्या कारण जाता. बापान कशें पुताक संवसाराक दिलो तशें जेजू पवित्र आत्म्याक घेया म्हणून आपल्या शिसांक दिता. हें देणें पेंतेकोस्त. ह्या देण्याच्या बळान शिस दारां उगडून वतले, मेरो उतरतले, शिमा पर्यान पावतले. अशें जेजूचीं उतरां म्हजे उपादेश घेवन तें पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. खरी जातली.